ओम स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परिपाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन आईले न आईले साधक सर्वांक मनापासून अभिवादन करता आम्ही सुद्धा लोकयम चापावसती जलरी आता मी सूर करूया मना श्लोक धरून सगळे श्रोत्यांक अभिवादन करून मना श्लोकाक सूर करूया। आयचो 23rd मना श्लोक असो। न बोले मना राघवे वीण काही जनी वावुगे बोलता सुख नाही घडी ने घडी काळ आयुष्य नेतो देहांती तुला कोण सोडू पाहतो। जय जय रघुवीर समर्थ। चष्मा हाजो अर्थ क्लियर असत हे मना राघवाशिवाय दुसरे कले उरलो नाका जनी वावुगे बोलता सुख नाही
म्हळ्यार वाई फळबडबड वावुगे म्हळ्यार नाक आशिल्लें, गरज नासतिलें. वावुगे म्हळ्यार वाय फळबडबड कोर न्ही. आमी केन्ना कोणाले उलयतना खरें म्हळ्यार आमकां 4 वाणी दिल्यात न्हय, वय की न्ही. परा पश्यंती मध्यमा आनी वैखरी. उलोवंक म्हण एक नमन्याचें स्फुरण जाता न्ही, खुमखूम येता उलोवया उलोवया म्हणून. तरी ते 4 बोबड्यांगेल कथा अशी जाता. 4 बोबडे आशिल्ल्यो चलयो. बोबडे आशिल्ली ती लग्न वाडले तर ते लग्न जायनाशिल्लें. सगळ्यांक वता आशिल्लें गांवठी लोकां ह्यो बोबडे आसा ती पळयलें. एक वता तांकां दुसरे खंयची गांवांत थंय चल अशी अतिथी म्हूण आयलो. तर कोणेय अशी तांगेल घार आयली की त्या चेडवांगेल बापूस तांकां अगदी वेलकम करतालो आनी त्या जेवणाकय राबोवन घेवन हें करून बरें आदरातिथ्य करतालो. तांकां यंग आसल्यार कित्याक म्हळ्यार एक पुणी चल्ली खपून वचो म्हणून अशी ताका एक आश दिसताली. हां कलकोय तांकां तरी गोतना न्ही ह्यो बोबडे आसत म्हणून. जाल्यार बाकी सगळें बुदवंत आशिल्लें. रांदपांतू हांतू सगळ्यांत बुदवंत आशिल्लीं. दिश्ट्या गोमट्यो आशिल्ल्यो. तेमी तांकां ताकत दिवन दवरलेली. मदें कसलें उलोवचें ना, तोंड उगडचें ना म्हणून, कळ्ळें. तरी परमळेची जीर मिऱ्या कडी एक चलयेन केलेली तांतुल्या. तर तो भुरकें मान जेवतालो. आतां ती कळक आशिल्लें भुरकें मान जेवता म्हळ्यार ताका आवडटा म्हणून. तिणें म्हळें जिये मिये घान्यू मामा भंय जायेगा म्हूण म्हळें. जीर मिरी घालून केलेली कडी बरी जाल्या वया म्हणून. तरी दुसरी कल म्हणाली अरे बोयू नको तरी बोई. तिवे बाबडे तू उलो नाका म्हणून सांगितलं तरी उलयल कल्याक म्हणून. तर तिसरी म्हणाली ती बोई तर बोई तू कताय बोई. आणि चौथी तिक सांग मी काय बोई नाही आणि चाई नाही बा म्हणाली. मी काय बोलली नाही चालली नाही. सगळे बाबडे असतात त्या कळले त्या चल्ल्याक. तशी आमगेले जगान जाता. मुख्य म्हळ्यार खंय उलोवचें कसलें उलयतना सुमार विचार करपा लागता. मध्यमांत हाडून म्हळ्यार खंय पश्यंतींत हाडून स्फुरण जाल्लें की तें कसलें कोणालें उलोवचें, केन्ना उलोवंका, कसलें कशें उलोवंका, कसलें उलोवंका, कल खातीर उलोवचें आनी कसलें उलोवंका. आनी जें आपण आत्तां उलोवच्या भायर सरतास त्या उलोवण्यांत कसलें तथ्य स्वे की अशीच टायमपास म्हणून कलेपणी उलोवचें ताजे कोणाक फायदो स्वे तांत कसलें सत्य स्वे मुख्य म्हळ्यार. आनी हांव कोणाक उलोवन दुख्खय ना मग असलें सगळें हें आत्तांच उलोवचें योग्य स्वे, योग्य वेळ स्वे ही. हांव कोणा लागीं उलयतास हें इतलें सगळें न्ही तें विचार करून उलोवंका. आनी हांव जें कोणाक उलयतास तिच्यान कसलें पॉजिटीव फरक पडचो स्वे. ना पडना जाल्यार हांव कसल्याक तोंडची वाफ दवरची, वेस्टींग ऑर ब्रेथ खंय तशें कसल्याक करचें. तर तेमी कमी हें करात, कमी उतर करात, मितभाशी जायात आनी फक्त देवाल नाम घेयात. हांगा हें सांगता आसती देवाल नाम घेयात. नाजाल्यार कल जाता एक कलेपणी उलयली, आयकतल्यान कलेपणी आयकलें, करतल्यान कलेपणी केल्लें एकाच एक उगीच अशी वेळ फुकट वता, कळ्ळें. तेमी ती न बोले मना राघवे वीण काही जनी वावुगे बोलता सूख नाही. वाटेल ते उलयल्यार फालतू हें केल्यार तांत सूखय ना. आनी मुख्य म्हळ्यार कल गतच घडी ने घडी काळ आयुश्य नेतो. प्रत्येक क्षण आमकां म्हत्वाचो आसा. तो रामागल नामान तूच वचूल्यार आमकां ताजें कले तरी फळ मेळटा. नाल्यार कल जाता काळ हो काळ कोण गो स्वे मुशक राजू म्हळ्यार गणपती गल वाहन मुशक न्ही. मुशक म्हळ्यार सान उंदूर, वाहन तुगेले सान उंदूर. तशी ताजेरी बैसून चलता तुरू तुरू. तो मुशक रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ काल म्हळ्यार तें हें तो कल म्हणटात ताका उंदूर
आयुष्याशी कुर्तडून कुर्तडून खाता प्रति एकड्यागले तर कितले खाल तर की तागल पोट भरना तरी असले हाजेरी कालातीत अशी गणपती ताजेर स्वार जाता त्यांनी ती तर गणपती म्हळ्यार चैतन्य. चैतन्य म्हळ्यार रामतत्व म्हळ्यार तो राघव. त्यांनी हे म्हणा तू उल्लोंचेंचे असल्या री वायफळ बडबड करची पाशी ते राघवाल नाव घे न्ही तुगल कले बिघडतवे नाल्या कल जाता पळय तुका आत्ता कळना पण तुगल आयुष्य हॅपी बर्थडे टू यू म्हण 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 न्हू आमगेल एक वर्सान आयुष्य कमी जाता असा मृत्यू लागीं वता आसा ती वय की नाही. तावळी जेन्ना तो येवन उबरतलो कुर्तडून कुर्तडून पोट भरतलो तागेलें तूं सगळोच यो म्हणून घेवच्या वतलो तावळी देहांत जेन्ना आमकां येतलो तावळी तुका कोण सोडोवचें येतलें. तूं कोणालें बडबड केलें पळय ते तांकां तुका सोडोवचें जातलें जायना. तावळ फक्त तो राम येतलो ते राम तत्व तुका सोडोवचें येतलें तो तुगेलो गुरू आसा तो सोडोवचें येतलो. दुसरो कोणेय समर्थ ना मनान पडलें तर करूंक जायना तांकां कोणाकय सोडोवचें जायना. कितले हाल जाता ती पेशंटागेले नळित्त पळयता बसका लागता दोळे उदक काडटाची कल्ले करूं जायना. काळ जातो क्षणक्षणा मूळ येईल मरणा काही धावा धाव करी जव तो काळ आहे दुरी. आतां बेगबेगी घाई असं बेगी करी कल जायतें धावा धाव करी अशें सांगता ती कळ्ळें. अजुनी काळ येयनी न्ही खंयचे मुमेंटा येवचें शकता त्यामुळे ती बेगबेगी मुखारी स्टेशन असं गाडी खंयचेय वेळार येवचें शकता आमकां ती गाडी मेळोवची आसा. तावळी बीख खंयस हें खंयस तें खंयस पण पट्टापट की कोणा लागीं गप्प मारता बस शेजारची लागीं आमी चिके वचून येतात गो कोण येयलें तें पळय कोणें येयली जाल्यार तर कोणें आयल्यार तांकां आपोवन तुमगेले घरच्या आनी दी कसली गरज आसा सगळें फालतू उलोवची आयिल्ली पळयतली वतली. तावळी तेमी ती समर्थय सांगतात संत तुकाराम ह्या बाबतींत तूं तांगेलो गोमटो अभंग आसा. हांगा समर्थ म्हणटात घडी ने घडी काळ आयुष्य नेतो देहांती तुला कोण सोडू पाहतो तांचे खातीर न बोले मना राघवे विण काही जनी वावुगे बोलता सुख नाही. वावुगे म्हळ्यार वायफळ उल्लोंचें विचार करनासतना उल्लोंच म्हणून उल्लोंचें कले निष्पन्न जायना. तेमी ती संत तुकाराम म्हणटा ती देहांती तुला कोण सोडू पाहतो हाचें स्पश्टीकरण तुकोबागेल्या ह्या अभंगांत आसा. नको नको मना गुंतू माया जाळी नको नको मना गुंतू माया जाळी काळ आला जवळी ग्रासावया काळ आला जवळी ग्रासावया नको नको मना गुंतू माया जाळी नको नको मना गुंतू माया जाळी काळाची हे उडी पडेल बाजेव्हा काळाची हे उडी पडेल बाजेव्हा सोडविना तेव्हा बाप माय सोडविना तेव्हा बाप माय नको नको मना गुंतू माया जाळी. पुंडलिक वरदा विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. त्यांनी ते पहिलेचे श्लोकांतूय त्यांचे आशिल्ले मना सज्जना हित माझे करावे रघुनायका दृढ चित्ती धरावे महाराज तो स्वामी वायुसुताचा जना उद्धरीला नाथ लोकत्रयाचा. तर नाथ लोकत्रयाचा जो स्वामी असं तो वायुसुत हनुमंतागल सुद्धा हनुमंत तागल सेवा करता तागल स्वामी असतो असले त्या स्वाम्यांक दृढ धरी चित्तान तूं कल्ल्याक आणि ताचे शिवाय कसले उल्लोंचे ना असणारे मितभाषी जितले वेळ तूं सेव करत की तितले वेळ रामागल अनुसंधानात घाले रामागल्या उगडासांत घाले. आमी कशी एक तुमकां सांगता एक धर्मशाळेंत तूं
एकलो मस्त श्रीमंत नाही, बरे सधन व्यापार एकलो धर्मशाळेंत राबलो एक खोली घेवन. आणि बाजूची रूम हांतू डॉर्मेटरीशी आशिल्ली. हॉल रूम घेवन राबिल्लो हॉटेलांत तूं. बाजूक एक डॉर्मेटरीन तूं चोर न्हिदलेले 2 जाण. तांणी पळयलें तें तांणी कल्ल हाडलेलें म्हणून, इतलें सुमार धन हाडून दवरलें म्हणून. तर तांकां रात्री न्हीद पडना, हागल कशी चोरचें म्हणून, तें धन थंय आसा. अशी तशी आमगेलें धन तें आमकां मेळय शिवाय आमकां चैन पडना. हें एक सांगता जोच उडास आमकां कळ्ळें न्हय. तशी तें राघवागल अनुसंधान आमकां आसता. ताजे शिवाय न्हीद पडना. आनी न्हिदल तर ताजोच उडास आमकां उठयता न्हय, ताजोच उडास आमकां अशी. तेमी ते सांगता ती न बोले मना राघवे वीण काही, जनी वावुगे बोलता सुख नाही. घडी ने घडी काळ आयुष्य नेतो, देहांती तुला कोण सोडू पाहतो. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. दासबोधाच्या जी बरेची गमटेची समास आसा ती. आमगे 60 समास थंय जाल्लेलो न्हय. हय, आजी 7 धन सूर करया. 60व्यांत कल सांगिल्लें उडास करत पळया. चातुर्य लक्षण मनुष्यान चतुर आसता, बावळट आसूं नये. कीर्ती हे जीवन मूल्य आसा आनी तें मेळोवचे खातीर आमी सज्जन जावंका आनी यशस्वी जावन दाखोवंका. अपयशी जावन सोण दिवं नये. धैर्याने सगळें प्रतिश्ठ मेळोवंका, पयसो सुद्दां मेळोवंका, जाता वाटेल त्या मार्गान मेळूं नये. अशी आमकां सद्गुण आसता ती की त्या सद्गुणांचो शोध घेतना त्या सद्गुणान चलतची पयसो आनी प्रसिद्धी आप्यापी आमगेले घार चलता येवंका. तशेंच का तर तावळी समर्थांनी थंय सहज गुण आनी आगंतूक गुण हे 2 शब्द वापरलेले. जस्ट फॉर लिंक आय एम टेलिंग यू. सहज गुण म्हळ्यार कळ्ळें, काणसो आसता, कोणे काळ आसता, कुरूप आसता, हें घालूनच्या जायना. अपंगूल आसता, तें अपंगुलत्व एकदम घालूनच्या जायना. जे कोणाक मात्याक तोरट केंस आसना ती गुळगुळीची, ते कसले करूं जायना. ते जन्मताच काळे बुटके अशे कोणे प्रयत्न करून सुद्दां ते बदलच्या जायना. कल्ल्याक ते सहज गुण सहज येते आमकां सांगाती जन्म येईल ते गुण ते कले करूं जायना. जाल्यार आगंतूक गुण म्हळ्यार कसलें, जे आमी प्रयत्नपूर्वक मेळोवच्या शकता ती आमगेलांतू. ताका प्रयत्न साध्य आसत ते सद्गुण हे प्रयत्न साध्य असतात. मनुष्याक सन्मानाची हौस आसूं न्हय आसता, जाल्यार ताजे खातीर सन्मान मेळका म्हणून कल्लेपणी वागची न्हय. आनी सगळ्या लागीं हें करका, मित्र वाडोवंका, ती व्यापक आपणागले व्याप वाडोवंका, सगळे कडेन मेळ्ळें तें काम करका, निष्क्रिय राबूं नये, आलशी जावं नये. आनी अशें करून आपणाक दुर्गुणांच प्रयत्नपूर्वक त्याग करका आनी सद्गुण वाडीक लावंका ती. आनी लोक आपणाचेर प्रसन्न राबका ती सगळ्याले फ्रेंडशीप करका, बरें उलोवंका लोकां बद्दल. हें सगळें म्हळ्यार चातुर्य कशें आसता हें तांणी सांगिल्लें. चातुर्य दुसऱ्यांक फसोवचे खातीर आसूं नये, तरी भगवंतागल महिम वाडोवचे खातीर आमी तें चातुर्य वापरका. समाजात संघटन करचे खातीर चातुर्य वापरका. समर्थांनी तें केलेलें न्हय आमगो तसो. तांणी सांसान गट शेकून त्या वेळार भयंकर परिस्थिती वायट आशिल्ली. सगळे हे मुसलमान लोकांगेलें राज्य आशिल्लें, सगळे देव समची, पण हे म्हळ्यार तांगेली वृत्ती इतली वायट आशिल्ली की ते लोकांक छळ काडटाले, पिळण काडटाले. तावळी आमगे लोक धड धाकट आसून कसलें करनाशिल्ले. आमगेले बायलांक तरणे दालमनशां नवीन लग्न करून बायल हाडी तिका दांडावन व्हरताले. सगळें कल करतले म्हूण रडता बसताले माथ्यार हात घेवन.
समर्थांक कशी चीड येताली पोट तिडीक तांणी सांगलें उठा याती चिक्के तरी आत्तपुणी चिके चातुर्य आणि सामर्थ्य संपादन करत नाही आगंतुक गुण कले तुमके हे तय कल्टिवेट करू जाता ती हां तुमकां धडधाकट देवान देह दिला कल्ल्याक करनात तुमी हां अशें करून तांणी सांगिल्लें आनी शरीर रुपी घर असणे ताजे अंतरंगात सजावट करात आतां ह्या समासांत हो एक्चुली पूर्ण दशकाची कले हाच जसं अखंड ध्यान निरूपण सतत परमात्म्याला स्मरणांत आमी कशें जीवन घालूंक का हाचे बद्दल आसा आतां सातवे समासांत समर्थ युग धर्म निरूपण हो समास आसा समासात प्रारंभीची समर्थ गृहस्थाश्रमाचे कौतुक मस्त करता आसता गृहस्थाश्रम आतां गृहस्थाश्रम म्हळ्यार कल्लें कशें आसता गृहस्थाश्रम की हो गृहस्थाश्रमाचे आणि मुळांत खंयचे आश्रम आसा ती गृहस्थाश्रम कडेरी ब्रह्मचर्य आश्रम आणि खंयचे वानप्रस्थाश्रम संन्यास आश्रम हे सगळ्यात पयलीं ब्रह्मचर्य आश्रम येता सान्न चेडवं अध्ययन आनी करतात पण गृहस्थाश्रम म्हळ्यार लग्न करून न्हू आपणागेले एक संवसार थाटचो घर करचें आणि त्या गृहस्थाश्रमाचे कौतुक म्हळ्यार ते गृहस्थाश्रम अशी आसता कुटुंब संस्था की तो एक आश्रम सजावंका तांगेल घर म्हळ्यार एक आश्रम सजावंका आश्रम म्हळ्यार कल्लें बरबरे लोकांक तांणी आश्रय दिवंका आतां बरबरे म्हळ्यार आतां हे बाकीच 3 आसतात न्ही तांकां सांबाळचें कोणें ब्रह्मचर्य आश्रम म्हळ्यार कल्लें जे सान आसतना गुरुकुलांत आसता ती शिकूं वता शिकतली चेडवां तांकांय कोणपणी सांबाळका लागता की न्ही तांकां कोण सांबाळचें तरी त्या वेळार तांणी भिक्ष मागयल्यार तांकां भिक्ष घालची गृहस्थाश्रम म्हळ्यार तांणी मेळोवचें खावचें संवसार करचो आनी परमार्थ सुद्दां करचो हें गृहस्थाश्रमी गेले गृहस्थागेलें कर्तव्य गृहस्थ म्हळ्यार ग्रहांतू स्थायी राबतलो ग्रहाचे स्थायी राबचे मात्र न्ही त्या घराचेंची आश्रमांत रुपांतर करतलो आश्रम म्हळ्यार एक पवित्र संस्था तर ते बाकीच्यांक सगळ्यांक थार दितलो तो गृहस्थाश्रम म्हणून ताका श्रेष्ठ म्हणटात श्री समर्थ गृहस्थाश्रमान मस्त कौतुक करतात मुळांत आश्रम होच शब्द अत्यंत पवित्र आसा जीवन जर आमगे त्यागमय आसत तरी कुटुंब संस्था ही आश्रम ठरच्या जाता आश्रम जाता उलट जर देवळ बांदलें गृहस्थ ना ती गमटेन देवळ बांदलें आनी एक संन्यासी पुजारी थंय नेमलो जाल्यार तो जर पयशांचो लोभी आसतलो त्या पवित्र मंदिराचें रुपांतर सुद्दां एका दुकानाचें जावचें शकता तें आमकां नाका कशें जावंका बाकी 3 आश्रमांक सांबाळटलो म्हळ्यार ब्रह्मचर्य आश्रम म्हळ्यार जे लग्न कोण घेनासतना समाजाच्या कार्या खातीर ज्यांनी स्वताक वाहून घेतल्या अध्ययन अध्यापन यजन याजन पुराय करचें यजन म्हळ्यार यज्ञ करूनचें स्वता करचें अध्ययन करचें ते ब्रह्मचर्य आश्रमांत येता लग्न करून घेवचें ना तांकां तांगेलो संवसार ना जाल्यार सगळें जाणांगेलें बरें जावंका म्हणून पांय सगळे कडेन फिरून समर्थान तेंच केल्लें सगळे कडेन फिरून तांणी कल प्रॉब्लेम आसा ती पळोवन ते सोडोवंच प्रयत्न केलो आतां दिवसभर जर लोकांक शिकोवचें हें ते जर ते कार्य करता ती तांकां पोट नावें तांकांय पोट आसा तर तांकां पळोवचें कोणें तें गृहस्थाश्रमीन करता म्हणून ते ब्रह्मचर्य आश्रम नंतर वानप्रस्थाश्रम म्हळ्यार म्हानतारी जाली तांची मिती जायना तावळी तांकां पळोवची जबाबदारी कोण घेवची गृहस्थांनी घेवंका तांगेले आतां ते वृद्धाश्रम आनी काडले ती त्या वेळार वृद्धाश्रम नाशिल्ले तरी गृहस्थची आपणागेले आश्रमांत आश्रम कम होम कम आश्रम तांतू कितकी जाणां राबोवन घेताले तांगेले सेव करताले आपणाल आवज बापूय शिकोवन तांगेले सेव करताले कडेन असल्याच हांतू गृहस्थाश्रमी हांतू ब्रह्मचर्य आश्रम म्हळ्यार शिको येयले चेडवांक सुद्दां राबोवन घेवन तांकां बरें शिकून वशिश्ठ गुरूंगेले वशिश्ठ आनी अरुंधती तांणी कितले चेडवांक श्री राम तांचले शिकलो सांदीपनी ऋषीलान श्री कृष्ण शिकलो गुरू
आणि ते कितले 10-12 वर्स जशें आतां शाळेंत ताणें 12 वर्स घालयतात की तशी सन्न 5 वर्साच्यांक मुंजी कोन्न थंय पेटयताली शिकूक. हांव बापूस सोण रेसिडेन्शियल हॉस्टेल. तर त्या ऋषीन गेल बायले सगळी सेवा करता तांकां मदत करची. त्या वेळार अशी गॅस बीस नाशिल्लो, पायप गॅस असले कसले नाशिल्ले. राखडं हे कुडकी कोण हाडटा आशिल्लो रान्ना वचून तें हाडचें, आंगण झाडचें सगळें करतालीं तांगेलें काम. आनी गुरूंक वचून पांय चेपचे, तांगेले कपडे धुवचे, पुरें काम तीं करतालीं. त्या तांकां हे गुरू आनी गुरूंगल बायल हे ग्रस्त आश्रमी ती तांकां सांबाळून घेवन तो आश्रम तांकां विद्या दिवची. अध्ययन आपणें करचें आनी अध्यापनय करचें. थंय अध्ययन चलतालें आनी अध्यापन चलतालें. तावळी तेजे आमगेले हे आसा न्ही तशी सांगता ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांती शांती शांती. जाता न्ही तावळी ते कोण म्हळ्यार ताजो अर्थ कलो आमगो तसो त्या गृहस्थाश्रमान जाता. असले जे गुरू लोक आसता ती तांणी सान्न चेडवां आपूण राबोवन घेवचें हॉस्टेलचें आनी तांकां सगळी जबाबदारी घेवची. सर्वांगीण विकास तांगेलो नुस्तेंची हें न्हय. तांकां शस्त्रास्त्र विद्या शिकोवची, तांकां राजकारण शिकोवचें, तांकां प्रत्येकांत मॅथ्स बाकी सगळे विशय शिकयताले. तर ह्या हातूंत ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ते गुरू इतले ओम शांती 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 ह्या शांती पाठांतून एक गुरू असत आनी मस्तितले शिश्य आसत जाल्यार ते गुरू तत्वाक सांगव केलो म्हळ्यार शिकयतलो. तो हांच्या चेडवां पेक्षा ज्ञानान श्रेश्ठ व्हड जाल्यार शिश्य जे आसत न्ही शिश्य तत्व ते कशें आसता ती जिज्ञास आशिल्ली नम्र शिश्य. तांकां राबोवन घेवन तांचेर आईगल माय करची आनी तांकां तांणी पाठ केल्ले खातीर हो पाठ दिला. ते सांगता ती पळय चेडा हें आई तत्व म्हळ्यार तुमी शिकून दुसऱ्यांक शिकोवची तितली कॅपेसिटी तुमकां येवंका. आमच्या हातान वात्सल्य घेवन दुसऱ्यांक तुमी तशीच प्रेम वात्सल्य दिवंका. आनी बाल तत्व म्हळ्यार कसलें इन्क्विजिटी इन्क्विज म्हळ्यार हें केल्लें तें केल्लें अशें करून शंक विचार घेवचो. तद्विद्धि परिपाठेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिंतते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. तशी त्या बालतत्व सान्न चेडवांगल मनांत मस्त विचार येतात ते विचार घेवचे. तशी हांनी सांगलें हांव व्हड गुरूंनी हें जें केल्ल्या केनोपनिशदान तें आयल्या गुरू परंपरेचे हें स्मरणांतून आमगेल्या प्रार्थनेंत ही प्रार्थना आसा शांती पाठ ओम सहनावतु म्हळ्यार कहलें की हे आई तत्व आनी बाल तत्व गुरू तत्व आनी शिश्य तत्व हें दोन्ही ते गुरू सांगता ते शिश्याक पळय चेडा ही आमगेल्याच मनांत आसतात. आमीच आमगेले गुरू जावंका, आमीच आमगेले शिश्य जावंका. नागानंद मामाले हांव शिकली आनी सुद्दां थोडे जाण शिकली. तांणी बेसीक शिकयलें. आतां गणीत शिकयतना कोणें गणिता मास्तर प्रत्येक गणीत सोडून दाखयना. थोडे फॉर्म्युले शिकयता ते कशी केन्ना कशी वापरचें हें शिकयता. जाल्यार प्रसंग आयले तशी वेळेक तें काण वापरचें. तशी आतां गणित आयुश्य म्हळ्यार एक गणितच आसा. विंगड नमुन्याचे प्रसंग येतात, विंगड नमुन्याचे येतात. तावळी ते गुरू चेडवांक सांगता ती शिकतल्या ब्रह्मचारी की शिकचें आनी शिकोवचें हें दोन्ही तुमी कल्टिवेट करता. तुमगेल्या मनांतूच एक इन्क्विजिटी आसता म्हळ्यार इन्क्विजिटीव मायंड हें अशकल सोदून काडका म्हळ्यार आनी तांतूची एक आपणाक कळना पडे दुसऱ्याले शेअर करचें डिस्कस करचें तें करून पळोवचें. प्रत्येक प्रसंगांत तूं शिकिल्ले वापरचे फॉर्म्युले आनी नासतना ते वापर न्हू ही दोन्ही तत्व हातांत हात घालून एकमेकांक सहकार्य करून आपणाल्याच मनांत शिश्य आसता
आपणाल मनान तुझ गुरुतत्व असता त्यांनी दोग जाणांनी हातां हात घालून त्या चेडा गेले बरें जावंका आनी गुरू गेले बरें जावंका सहकार्य हो अध्यात्मीक प्रवास करचो तरीच आमगेलें मन समृद्ध जातलें. समृद्ध म्हळ्यार शाश्वत समाधान, शाश्वत मनशांती आनी प्रसन्न मन. हें समृद्ध मन हाजो लाभ आमकां जातलो अशी जर केल्लें. तेन्ना तो शांती पाठ आमी लक्षांत दवरका. आज सांगचें कारण कळशिलें की गृहस्थ आश्रम हो अत्यंत पवित्र जावन आसा. तर तो जर त्यागमय आसलो तरी एक कुटुंब संस्था म्हळ्यार लग्न जालें गृहस्थ तागल बायल आसत चेडूं आसत ती तांच सांगाती तो इतले गोमटे करून संस्कार आपणागेल्या चेडवांक दिता की ती चेडवां मुखार म्हळ्यार ताचें रुपांतरच एक आश्रमान जाता. आपणा चेडवां सांगात आनी सुद्दां मस्त चेडवांक तो संस्कार दिता असले नमुन्याचे म्हळ्यार एक त्या कार्या खातीर. तर त्या कुटुंबाचो एक आश्रम सो जाता. उलटें केलें कल जाता देवळ बांदलें जाल्यार पुजारीच नालायक. तर ताजें दुकान शें जाता पयशांचो लोभी. काडा एक कडेन हांव पळयल्लें इथे ज्ञानेश्वर माऊली बसायची काढा टोपली घेवन बसलें ते मात तें हें जाता शिण्ण जाता अशें जाल्यार कोणें अशी दुकानदारी केली कळ्ळें. तशें केन्नाय जावं नये. पवित्र स्थानार वचूल्यार पावित्र्याचेच विचार येवंका. प्रत्येक पण पयशा मागी लागू नये. एक तुमी हुंडी दवरली तान कल घालचे आसता ठीक आसा पण प्रती एकल्यानी बसून भीक मागू बसची म्हळ्यार अरे तुमकां ब्रह्मज्ञान दितलो ज्ञानेश्वर माऊलींगेल घरांत तुमी बसतात आनी अशी करतात. हें हांव स्वता अनुभव केला. मन मोड आयलें म्हगेलें असले कडेन नाक वच्चें म्हण दिसता खरेंची. त्या पेक्षा ती माऊली आमी मनान दवर न्हू ताजी पूज करया न्ही. तरी अंतकरण वैराग्यशाली कोणागेलो आसकी तोच मनुष्य कुटुंबांत राबून आदर्श गृहस्थ आश्रम स्थापन करूं शकता. अंतकरणान तागल स्वताल्या कुटुंब प्रमुख म्हूण जो आसता तागल स्वता मनांत वैराग्य आसता. आतां आमगेले आत्त सगळे कल म्हणटात ताका न्युक्लियर फॅमिली आसा. हम दो हमारे एक अशी तरीकेय आमगेले गृहस्थ अतिथी अभ्यागत पळोवचें. म्हळ्यार जें कांय आमी खाता ती जेवता ती तें आयते वेळार अतिथी म्हळ्यार कळ्ळें तिथी पळोवन येना कोणें गेस्ट ताका अतिथी म्हणटात. अभ्यागत म्हळ्यार अचानक येवन पावता. तसल्यांक एक घास कोणी जर अगदी हत्त रांदप केल्लें आसल्यार तांतुलोच आमगेल्यांतलो एक घास काडून तांकां दिवंका. ही जी वृत्ती आसा तो आदर्श गृहस्थ आश्रम. कसले हात सोडून कोणा मदत करची कोणाक आयिल्ल्यांक. कितले जाण आमगेले आत्ताच काळांत सुद्दां त्या काळांत तेणें जाल्लें म्हणा ते गृहस्थ आश्रमी विश्रमी. आत्तां तसली स्थिती ना. मुंबय सारके शहरांत तूं कल्लें आसा किंवा दिल्ली मुंबय अशा व्हडले शहरांत तूं प्रत्येक जाणांगेले आपणाल फ्लॅट सिस्टीम आसता जाल्यार काम करूंक लोक येतात. मनुश्य न्हय ती तांकां प्रेमान वागोवचें. तांकां एक गोड्डा खड आनी उदक ती गांवची रिती भोव बरी. गोड्डान मस्तितलो आयर्न आसता इट गिव्ज यू एनर्जी. दणून आयिल्ले आसतात वत्तान थावन तांकां चिकें बैस बाबा म्हणून एक गोड्डा खड आनी थंड उदक दिवचें मटक्याचें थंड किंवा फ्रिजांत जाल्यार फ्रिजांत दिवचें. कितले बरे आशिर्वाद मेळटात. ताज्यान आमगेले गृहस्थी म्हणटात गृहस्थी ग्राहस्थ्य तें आश्रम जाता. आश्रमांत रुपांतर जाता ताजें. ताजे खातीर मस्त व्हड कले करता म्हणना आमगेले वारी तिवे मनुश्य आसत. हें धर्म पळोवंका युग धर्म म्हळ्यार हांवें कळ्ळें धर्म म्हळ्यार कळ्ळें धारयती इति धर्म. आमी खंयचो धर्म धारण करता ती चेरडाक अवसूल पडटात तशी चेरडाक खंयचोय धर्म पयले आसना खंयचोय आसना कडेन भायर येना पळय ती आवस खंयचे धर्म म्हळ्यार धर्म हो पालन करचे खातीर आसता. हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन हे धर्म पालन करचे खातीर सुणेंनी पाळतात न्ही तशें एक शिस्त आसता. शिस्तीन वागता. वी शूड नॉट गो बियॉन्ड. वी शूड नॉट डू सर्टन थिंग्स अनवॉन्टेड थिंग्स. ताजे खातीर राखण करचे खातीर खरें म्हळ्यार धर्माचें हें आसता कळ्ळें. हाजे भायर वचची ना. ते प्रत्येक धर्मांत आसा. आमी हो धर्म वायट तो धर्म वायट म्हणटा तशें आसना.
प्रत्येक धर्मांत हें सांगल्या की हांव बासून मान दिमका तांकां पळोवंका सान्न चेडवां प्रोटेक्शन दिमका बायलेक सन्मानान वागोवंका आनी बायलेन बामणाक आदरान वागोवंका प्रेमान राबका आईल अतिथी अभ्यागतागल स्वागत करका हें सगळे धर्मांत आसा तर हो आमी पालन करतलो धर्म आमगेलो धर्म खंयचो जाता आमी खंयचो धारण करतात खंयची कुटुंबांत आमी राबतात की तो धर्म आमी धारण करतात पण आमगेलो खरो धर्म कसलो सहजायते आमी कोण म्हूण जल्मा आयलीं आमी मनुश्य म्हूण जल्मा आयलीं होय की न्ही त्यामीत आमगेलो धर्म कसलो माणुसकी मनुष्यता माणसाने माणसाला माणसाप्रमाणे वागवणे हो मनुष्य धर्म आमी तेंची करना ती तरी कुटुंबांत आदर्श हो गृहस्थाश्रम स्थापन करता म्हण ह्या समासान सांगल्या आनी तांणी म्हळ्या की ह्या अशी गृहस्थाश्रमी जे आसत न्ही ते कल करता ती तरी चेडवांक आपणा चेडवांक सगळे हडट्टे लोक संन्यासी लोक किंवा वानप्रस्थाश्रमी किंवा ब्रह्मचर्य हे जन्मल येतावळी गृहस्थाश्रमांतूच असतात न्हय सो मूळ कल्लें बेस कोण दिता तांकां संस्काराचें गृहस्थाश्रमी लोक दितात हांगा गृहस्थाश्रमाचें म्हत्व आसा कळ्ळें ह्या उलट थोडे मनशांक कल दिसता कलेपणी कोपले झगडे मारले घरांत धांवनच उरले हां आमी संन्यास घेता ती हें काय ते धड तांकां गृहस्थाश्रमय न्हय आनी काही न्हय त्या पेक्षा घरांत राबून गृहस्थाश्रमी जावन आमी संन्यासी वृत्तीन राबका म्हळ्यार खंयच्यान तूं एंटँगल जावचें ना खंयच्यान तूं आसक्ती नाका परमार्थीक क्षेत्रांत सुद्दां हे धांवनच उरले लोक गोंधळ निर्माण करतात कारण तांकां कसलें गोत्त आसना पळ काडटलो मनुश्य खंयचोय मनुश्य घरांत तांचो धांवन वता न्ही तो प्रत्येक मनुश्य खंय वता की थंय आमगेलें मन आमी घेवन वतात आमगेलें मन जर संस्कारीत आसा आमी ते संस्कार घेवन घरांतल्यान भायर पडटा आमगेलें मन जर अज्ञानी आसा खुन्नस भरलेलो आसा दुसऱ्यां बद्दल हे दावे द्वेश आनी ताजे खातीर लोकांक वायट करच्याक जर आमी घरांतल्यान भायर पडली गुंडगिरी करचे खातीर ती गुंडगिरी मनांत आसता आनी सगळ्यांक आमी नाश करता सुट्टात ते बरे संस्कार न्हय ती तर गृहस्थाश्रमींनी चेडवांचेर बरे संस्कार करता ती आतां घरांतल्यान पळ काडटले दोन नमन्याचे आसतात अशी अज्ञानी लोक वायट करतले आनी एक समर्थावारी विवेकी आनी वैराग्यशील ताजेर संस्कार कोण केले समर्थांचे नारायणाचेर संस्कार कोण केले आवस बापून केले भावान केले हां आवसून तरी मस्त संस्कार केले हां आनी तांकां विवेकी केले वैराग्यशील केले कळ्ळें न्हय तेमी ती हें काय प्रत्येकाक जमचें न्हय भायर वचून करचें संन्यास घेवची कांय खावचें काम न्हय जाल्यार तेमी बेटर वी आर गृहस्थाश्रमी म्हळ्यार कळ्ळें सगळें संयमांत दवरचें संयमान दवरचें म्हळ्यार कशी ते आपलं पुस्तक न्ही ते लगेच बरें इथे इथे हां ते दे सर्व काही प्रमाणामध्ये करावे समर्थान सांगलें गृहस्थाश्रम जाल्यार सगळें कल करका प्रमाणांत करका तेमी तांणी सांगलें गृहस्थाश्रम चलयतना योग्य हें करका आमगेले तुकाराम महाराज सांगतात जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे खर्च करी वेच करी हे गृहस्थाश्रमांत प्रत्येकांत ते गृहस्थाश्रम करतना गृहस्थी चलयतना व्यवहार करका लागता कले तरी आमी काम करका लागता कामांत फसयता लोक मेळटात तांचेर कोपका लागता आलशी लोकांक उद्योगी बनवका लागता तांकां वेळेक कोपका लागता हें करता प्रेमय दिवंका लागता कोपकाय लागता तांचेर कले एक्शन घेवचें लागता सगळे आमचे वयले लोक आसतात तांकां मान दिवंका लागता तो गुद चेडवांक तांणी शिक्का म्हूण दोन फटके मारका लागतात जाल्यार खंयच्याचे अति आसूं नये द गृहस्थाश्रमीन कशें आसता प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे अति कोपता कार्य जाते लयाला अति नम्रता पात्र होते भयाला मस्त नम्रता सुने अति कामते कोणतेही नसावे
प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. अति लोभ आणि जना नित्य लाज, अति त्याग तो रोकडा मृत्य आज. हा त्याग करता पुरा वांटून घाल्या, घर चलोन चाकरान दप करू कले ना तशी सुद्धा असू नये. समर्थश म्हणत की सगळे वांटून घालत, पण संयमान वापरत. आणि जे उरता खरे तुमगेल यूज केले तितलं वापरत, आणि बाकीच्याचे तुम्ही दान करत. हां, अति लोभ करू नये. जितलं जाऊ का तिथलं मिळवू का नक्कीच. सदा तृप्त नेमस्त सर्वा दिसावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. अति मोह हा दुःख शोकास मूळ, अति काळजी टाकणे हेही खूळ. मस्त काळजी करता बसली कल्ले उपयोग ना, काळजी घेऊन का करता बसना. सदा चित्त हे सद्विचारे कसावे, कस का मशागत करू का सद्विचाराने. जशी शेत आम्ही हे करतात नाही गाद्दे कसतात ती तशी कस का लागतात चित्त गेले. प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. आणि ते कशची कशचे तरी सतत देवाल नाम घेऊन का. त्यावेळेस सांगेल त्यावेळी जनी वावगे बोलता सौख्य नाही, वाईफळ बडबड करची ना जाल्यार गरज असेल तितली जरूर उलोवं का. अति ज्ञान अभ्यासल्या क्षीण काया, सगळो दिवस पुस्तकांत तू तांड घालून बसली चेडव तशी सुद्धा ना. हां, ऑल द वर्क अँड नो प्ले मेक्स अ डल बॉय काही तशी सुद्धा जाऊ नये. तरी अभ्यासही कर का, खेळही कर का, सर्व काही प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. कष्टाविणे न रिकामे बसावे. अति ज्ञान अभ्यासल्या क्षीण काया, अति खेळणे हा भिकेचाची पाया. न कष्टाविणे त्वा रिकामे वसावे. अति दान तेही प्रपंचात छिद्र, भोचड दान केले दाखवणे खातीर हांव दान करता. किंवा अतिहीन कार्पण्य चिक्कूपणा स्वता खातीर सुद्दाय वापरचे ना. तरी एक कोण की हाने म्हळें संतांनी म्हळेलें सगळ्यांत व्हड दान इकोण गोतसले जो चिकू मारवाडी तो कल्या म्हळ्यार तो मोर वतना सगळेच दवरून वता हांगा ताका वरूंक जायना न्ही म्हण खातीर. बरे कोण ते मनाला पुसावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. कार्पण्यस का म्हळ्यार कले काटकसरीन खर्च कर का जाल्यार भोचड दानय दिव नये. आणि भोचड कार्पण्य खंय गरज असेल ते खर्च जरूर कर का. अति भोजने रोग येतो घराला, तशी अति उपासे रोग होतो नराला. कळवे. फुका सांग देवावरी का रुसावे, शरीराक त्रास देऊन तुमकां कल्ल मेळटा. समर्थ सांगतात भोचड उपास करतले असतात आणि कडे सिक्क जातात, कडे खंय काम वतात ग्रहस्थाश्रमी खंय तुमकां चेडवां पळोवन चाकले हें जायना. चेडवांचेर चिडचिड करची, बामणाचेर चिडचिड करची, उपास काणू कोण सांगल्या. कामां वचूं जायना, पयशे मेळोवंक जायना ती कडे भीक मागची दुसऱ्या लागीं कोण सांगल्या. अरे देहाक लागतं ते अन्न दिवका न्हय. फुका सांग बा देवावरी का रुसावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. अति स्नेह तेथे अवज्ञा उदंड, भोचड हें करचना. अति परिचयात अवज्ञा भोचड कोणा लागीं स्नेह करून दाखोवच्या वचना. ताज्याने आमकां जगतात ती आणि आमगेलो अवमान करतात. अति द्वेष भूलोकीचे पंक कुंड. कळ्ळें. अति द्वेषय कोणाक नरकाचे द्वार खंय. अति मत्सरे त्वा कशाला कुसावे, कुसून कल्या वच का स्वतः जीवन मत्सर करून. प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. मत्सर असू नये जाल्यार ताजो भाव कोण हेवा. हेव म्हळ्यार एनवी म्हळ्यार तोंडारी. आय एनवी यू हां, तूं कितली बरी आस गो, म्हाका हें शिकयत वे, कितलें गोमटें निट्टींग करता गो, म्हाका शिकय न्ही, म्हाका लय याना म्हळ्यार एनवी करच्यान तूं हेवा करतात पळय. म्हाका तुगेलो हेव दिसता म्हळ्यार म्हाका याना तुका येता जाल्यार मत्सर ना, पण मगल नम्रतेन शिकून घेवची तयारी आसा तें आसता. अति आळशी वाचुनी प्रेत रूप, तो आलशिखोड न्हीद काडता 2-2 घंटे थंय दनपारां. हां, आणि रात्री जागरण करता. वाटेल त्या वेळार सगळे निशाचरशे सगळे न्हिदतात त्या वेळार हो जागी ते. आणि म्हणचे की ते हे न्हिदनातले समाधी लायतले संत लोक मस्त जाण तशी. अरे तूं संतस वे, तूं काम करचें, तूं हें घेतलें न्ही, संन्यास घे न्ही तुवें, ग्रहस्थाश्रमी आसा. अति झोप घे तोही त्याचाच भूप तागेलो रायतो. तशी
सदा सत्कृती माझी आत्मा विसावे. केन्नाय बरी काम करतात, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. अति द्रव्य जोडले पापरास, अति घोर दारिद्र्य ते पंकवास. धने वैभवे त्वान केव्हा फसावे. दुसऱ्याकडे धन वैभव पळोवन लाल गोटू नये. आम्ही कष्ट काण मेळूंक का जावं का तितलें खंय घाव घालतले थंय उद्दा काडका तशेंच का. की अति भाषणे विटती बुद्धिवंत, अति मौन मूर्खत्व ते मूर्तिवंत. खंय उल्लोक का थंय उल्लोंच ना. आणि नाक कशील कडे बुद्धिवंत भाषण दिता सुटचे. घार येना पण बायले ताटा खाच मांजर. आणि भायर ऑफिसांत वचून जोर दादागिरी दाखोवची. कल्ल्याक खरे तत्व ते अल्प शब्दे कसा ठसावे. थोडे उल्लोन मस्त अर्थशील हें कोरका तशी. अतिवाद घेता दुरावेल सत्य. मस्त वाद करत बसल्यार मग सत्य प्रूव करचें. ज्या मनशाक आपणाल्या घोड्या 5 पाय म्हणटा ताका तुटेवाद संवाद तो हितकारी. कळ्ळें मै. अतिवाद कोणाला करच ना तांक सोण वचका. अति होस हो हांजी हांजी करता बसचें, मस्क मारता बसचें. त्यामुळे नीच कृत्य तशी खोर नाही. आम्ही वेळ फुकट घालयता ती. मस्कोच मारता जाल्यार देवा मारा ती. देवाक मस्क मारा. देवा तूं कितलें करता. प्रत्येक आमकां मेळता न्ही तातूंत देवाला हात आमकां दिसता. विचारे तुवा ज्ञान मार्गी घुसावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. अति औषधे एकेकडे भोचड वखद घेता बसतात, वाढवितात रोग. उपेक्षा अति आणि ते सर्व भोग. कल्ले जाल तरी डॉक्टरी इलाज करचे ना, वेळेरी कल्ले करचे ना. हिताच्या उपायास का आळसावे. कोणे बरे वखद एकच सांगल्यार कल्ल्याक हें कोरणे प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे तशी. तर हे मस्त सुमार आस पण एकूण कल्लें शेवटी कल्लें. सदा पद्य घोकोन या शीण येतो, सदा गद्य वाचोन या त्रास होतो. कधी ते कधी हेही वाचित जावे. अति भांडणे नका. तशी अति हे मोगू तशी असू नये. कळलं मै. अगदी कोणाला वाटेल तर स्तुती करता बसचे, श्वान वृत्ती काही नाल्यार कोणाला निंद करचे अति. तशी कोर नाही. तशी कोर नाही. न कोणा उगे शब्द स्पर्शे डसावे. कोणाक दंश केल्यावर उरलो नये. वर्म काण कोणाला उरलो नये. हें जें असं तें भोग आमचें म्हळ्यार हें प्रमाणामध्ये सर्व काही असतात. तर गृहस्थाश्रमान कल कोरका. गृहस्थाश्रमी गृहस्थाने ज्यानं गृहस्थाश्रम एक्सेप्ट केला तो गृहस्थ तो. कळवे. तर तेकल म्हणटा ती आम्ही गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी हो. आम्ही गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी. देह दिला देवाजीने सांभाळितो त्यासी. देह दिला देवाजीने सांभाळितो त्यासी. आम्ही गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी हो. आम्ही गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी. देह झिजे कार्यासाठी चित्त देवापाशी. देह झिजे कार्यासाठी चित्त देवापाशी. हो आम्ही गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी. ग्रस्त म्हणा पण कोण आयले. पत्नी मुलं सुना दिल्या धर्माने आम्हासी. मायेच्या हो पंखा खाली सावरितो त्यासी. आम्ही गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी. कर्तव्य भावाने केले साऱ्या संसारासी. कर्तव्य भावाने केले साऱ्या संसारासी. नित्य कर्म केले आम्ही. नित्य कर्म केले आम्ही सोडोनी फळासी. आम्ही गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी हो. आम्ही गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी. तशी गृहस्थाश्रमी संन्यास धर्म संन्यासाश्रम घेवन भायर वचूनच संन्यासी राबका म्हणना. ऑन द कॉन्ट्री खरे नॅक खंय राबता संन्यासाश्रमांत. तूं पदोपदी आमकां प्रॉब्लेम्स येता ती. सो वी बिकम एक्सपर्ट्स. जशी मॅथ्स प्रॅक्टीस म्हणटा ती. आमगेल अहंकार आप्यापी गळून पडटा. ते हें आसता न्ही टॅडपोल म्हणटा ती.
बेडूक फ्रॉग पै सಣ್ण बेडका पिल्लाक ताका पाय बी फुट्टीर आसना ती एक बाल आसता त्या हाजेवर लिझार्डावर आनी ते हांगा ते माशलीशी पावत पडटा जाल्यार ते कितले ताका हें येता की ताका उदकांत मस्त अडथळे येतात आनी प्रत्येक फावटी ताका ते बाल अशें घाशिलवार जाता. तशी आमी संवसार करतना इतले प्रॉब्लेम्स येतात की प्रत्येक फावटी आमगेलें मन घासता, तन घासता, जिचका लागता सगळ्यां खातीर आनी हगूर 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 आमकां स्वताक जें जम्म नाशिल्लें आमगेलो अहंकार घालच्याक ते आप्यापी अहंकारा शेपूट गळ पडटा आनी गळ पडचे भितरी त्या टॅडपोला पाय फुटता ते पाय फुटले की तो जंप मारने भवसागरांतून पार वचू शकता. तेमीच गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ कळलं न्हय. तरी तांणी नंतर ह्या समाजान तूं शेवटी तांणी हें दिल्या की 10 ओव्यान ब्राह्मण वर्गागले अधपतन त्या वेळा जाल्लेलें अजुनी तशी जाल्या. ब्राह्मण म्हळ्यार ब्रह्मविद ब्राह्मण जावंका कळ्ळें अशी तशी न्हय. तरी तांगेल बद्दल तांणी दिल्या. आतां आमी हे प्रत्यक्ष ते वाचच्या. युगधर्म निरूपण. श्रीराम. नाना वेश नाना आश्रम सर्वांचे मूळ गृहस्थाश्रम जेथे पावती विश्राम त्रैलोक्यवासी देव ऋषी मुनी योगी नाना तापसी वितरागी म्हणा वैरागी पितृ आदी करून विभागी अतीत अभ्यागत आमकां सगळ्यांकय हो गृहस्थाश्रम सांभाळता मात्र नाही. हे सगळे लोक देव ऋषी मुनी योगी तापसी वैरागी पितर सगळे अतीत अभ्यागत हे मूळ गृहस्थाश्रमी निर्माण झाले. आपला आश्रम टाकून गेले परंतु गृहस्थाग्रही हिंडो लागले कीर्ती रूपे. ओम भवती भिक्षावान देही म्हणटच ते खंय वता ती गृहस्थाल्यागीच वता ती गृहस्थाल्या वता ती आनी गृहस्थ तांकां सांबाळतात. हें विशेष. ह्या कारणे एक गृहस्थाश्रम पण 3 आश्रमांक सांबाळता. ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थाश्रम आनी संन्यासाश्रम. नाजाल्यार कल जाता आशिल्लें आमगेले हे हिंदू धर्मान तूं भोव बरी एक हें कले प्रथा की हे आश्रम वेवस्था ही अगदी बरी आसा. आमकां सगळे बाकीच्यांगेले फॉरेनच्यांगेले हांगेले तांगेले आमी हें कौतूक करता ती पण आमगेले धर्माचें कौतूक आमी करनासतना कोण करचें. कौतूक करता म्हणना ताजे कळक काणटा अंगीकार करता. वी शूड एक्सेप्ट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी गृहस्थाश्रमी आसा ती लग्न करून राबल्या ती तर आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी केल्ली की ह्या 3 लोकांक 3 आश्रमांक सांभाळची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमगेली आसा. कोण अध्ययन अध्यापन सगळं करता की तांकां कोण सांभाळचें गृहस्थाश्रमान सांबाळका आनी गृहस्थाश्रमी श्रेष्ठ कल्याक ह्या 3 लोकांगेले कार्य तो गृहस्थ सुद्दां अध्ययन करता अध्यापन करता यज्ञ करता यजन याजन सगळं करता दान करता प्रतिग्रह घेता जाल्यार तरी सुद्दां विरक्त आसता आनी तें कोण न्हू शिवाय काम करून मेळयता सगळ्यां खातीर वय की न्ही. काम करून मेळयता पयशे मेळयता द्रव्यार्जन करता आनी त्या द्रव्यार्जनाने सगळ्यांक पोसता. वयर आनी म्हणटा कले आम्ही काय कुणाचे देतो रे तो राम आम्हाला देतो रहीम अशी हें दितालो. ताका विचारलें खंय तूं कल्ल्याक तुका दान दितालो मस्त शिलतालें सगळ्यांक आपोवन गांवचे लोक आपोवन तो धान्य वांटत सुट्टालो. ताका कहलें मेळ्ळें की ग्रस्त आशिल्लो तरी ताका कोणकी विचारलें कल्ल्याक तुका दोळ अशी मान तोबू करून दितालो तो दोळ्यान दोळ घालून पळयनाशिल्लो. तावळी ताणें विचारलें अशी कल्ल्याक तर ताणें म्हळें की दिन रात भेजत जो दिन रैन कळ्ळें हांव खंय दितां तो भेजत जो दिन रैन तो दिन रात म्हाका पेटयता आसत आनी तेंच हांव दितां जाल्यार लोग भरम हम पर करे तासो नीचे न्हय. देव म्हाका दिता देव म्हणल्यार ताणें काम करून घेता. देवान म्हाका हात पांय ठीक दवरल्या ती
बुद्धी ठीक दवरल्या, हांव करूं शकता म्हण हांव करता. आतां दासबोदाच विवेचना कोण करून घेता, कोण करून घेता? आमी सगळीं ग्रहस्थ आश्रमी, तरी हें दुसरें हाजें अध्ययन अध्यापन हें सगळें कोण करून घेता? गृहस्थाश्रम कोण करतात? तेमीच गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ. द्रव्यार्जनय करता ती, रांदपय करता ती, जेवतात खाता ती, आयिल्ले अतिथी अभ्यागतांक वाडटा ती, शिवाय विद्यादान विद्या मेळयता ती, विद्या दान दिता ती. कळ्ळें? कोणाकय मदत करतात, आयिल्ल्यांक 4 पयशे उबार दी, कले कपडे दी, हें करी, सगळ्याल्या प्रेमान उरलय. प्रेम जावंक आसता मनशांक आनी कले जाय, कले जाय. संन्यासी लोकांक आनी प्रेम जाय आसता. ह्या कारणे गृहस्थाश्रम सकळामध्ये उत्तमोत्तम, परंतु पाहिजे स्वधर्म आणि भूतदया. स्वधर्म म्हणा कलस का? सहज धर्म तो माणुसकी, होय की नाही? माणुसकी आणि भूतदया, कंपॅशन अस का गृहस्थांगल मनांतू. हां, जेथे षटकर्मे चालती, वियुक्त क्रिया आचरती, वाघ माधुर्ये बोलती, प्राणी मात्रांशी गोड उलयता ती. कशें सहज हाय हलो करू हरकत ना. आणि येतना वतना सगळ्यांना गुर्त करून विचार, अरे वा कशें आतां क्रिसमस आयले न्ही, तो एक वॉचमन क्रिश्चन आसा. अरे वा तुमकां सण आयले न्ही, कल करचें म्हणून तांकां एक कले केक हाडून दिले, तांकां विश केलें, कले आमगेले गोडशें केलें त्या दीस तांकां होन दिलें. ते पाप तो बसता ती, होय की नाही? आमगेली दिवाळीक आमगेले कले खाण केलेलें, तांणी मागू येवंका म्हणना, आमी जावन दिवंका. कोणें पगारार राबिल्ले आसल्यार तांकां दिवाळी बोनस दिवचो, आमकां 7 दिता तितलें आमी दिवचें, भोव मस्त दिवंका म्हणना, जाल्यार तांकां बरें दिसता न्ही. तरी सर्व प्रकारे नेमक शास्त्रोक्त करणे काही एक, त्याही मध्ये अलोलिक तो हा भक्ती मार्ग. मुख्य म्हळ्यार हें सगळें करतना भक्ती मार्ग आसता. भक्ती मार्ग म्हळ्यार कलें सगळे कडेन भगवंतागलें रूप आमकां दिसता प्रत्येकल्यातूं. अरे वा, पुरश्चरणी काया क्लेशी, दृढव्रती परमसायासी, जगदीशा वेगळे जयासी, थोर नाही श्रीराम. म्हळ्यार प्रत्येकांतूं कलते आमी म्हणटा ती ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. तशी तो भगवंतू फॅन्सी ड्रेस अशें, फॅन्सी ड्रेस, कोण बदक जाता, कोण वाघ जाता, कोण पक्षी जाता, कोण आनी खंयचो सूण जाता, कोण मनुष्य विंगड जाता ती, एक कुरूप आसता ती. जाल्यार ते कुरूपत्वाक गेल्ले कुरूप मनशाल दोळ इतले वात्सल्यान भरलेले हांव पळयले ती. आशिर्वादा खातीर केन्नाय हात अशी मुखांतन कायम आशिर्वाद, दिश्या कुरूप एक म्हणटाली ती, कळे दिल्ल्यार भोर आशिर्वाद दिता. हो कोण दिता आशिर्वाद? ती दितवे भगवंतागल अधिष्ठान थंय दिसता, अधिष्ठान थंय दिसता. भक्ती मार्ग म्हळ्यार तो काया वाचा जीवे प्राणे कष्टे भगवंता करणे. हो ग्रस्त कशें आसता? मने घेतले धरणे भजन मार्गी. भक्ती मार्ग, भजन मार्ग म्हळ्यार कलें भजन त्यांनी सांगेल मस्त पण सांगल्या. 4 भजनम भक्ती, भागो भक्ती, देवाल्या कायम कनेक्टेड आसता. आणि भंजनम भक्ती, आपणागल वायट हें घालोवच्या पळयत मात्र न्ही, आपणा परिसरांत येतल्यांक बुद्धी मार्ग सांगून तांगेले वायट गुण घालोवच्याक प्रयत्न करता. एखादी बायल पतिव्रता म्हळ्यार पतिव्रता म्हळ्यार कलें बामूण जर वायट मार्गा वता ताका ताण मार्गार हाडटली ती खरी पतिव्रता. नुस्तें पती जिवंतच म्हणून ती पतिव्रता आनी सौभाग्यवती न्ही. कोणाक गुरू मेळ्ळा, कोण भजन मार्गार आसली, कायम सौभाग्य तांगेलें. ऐसा भगवंताचा भक्त विशेष अंतरी विरक्त, संसार सोडून जाला मुक्त. देवा कारणे अंतरापासून वैराग्य, ओढून ताणून हाडलेलं नाही, अंतरापासून वैराग्य तेच जाणावे महद्भाग्य. लोलंगते एवढे अभाग्य आणिक नाही. लोलंगत म्हळ्यार कल्लें तरी लोभांथावन आयिल्ली लाचारी आसता न्ही, लाळघोटेपण करचें, दुसऱ्यांगेल धन आनी पळयलें की नुस्तें हाका लाळ घोंटा सुण्याल बरें, आनी तांगेल मागशी हांजी करता भोंवचें, हें अभाग्य. तरी अंतरापासून वैराग्य म्हळ्यार फट्टी कोणाले मोहांत पडून कोण पयशेवालो आस की
तो दुर्गुण येशील तर तागेले भाट असो ताका स्तुती करता बसचे देवा स्तुती करना तो मनुष्य पण असले लोकांक स्तुती करता फटीची तर तसली ताका लोलंगत म्हणटात ताजे असले अभाग्य आनीक नाही जाल्यार खंयची भाग्य महत्भाग्य अंतरापासून वैराग्य खंयची मिथ्या आस खंयची सत्य आस आनी प्रती एकल्यान तूं परमेश्वर हांव कोणाचेर उपकार करना ते परमेश्वराक सेवा करता हें समजून करची सेवा निरपेक्ष राजे राज्य सांडून गेले भगवंता कारणे हिंडले कीर्ती रूपे पावन झाले भूमंडळी मागशी वानप्रस्थाश्रम म्हूण आसतालो हळहळ राजे आपणाल राज्य चेडवांक जावं कोणाक तरी राज्यार बसकारून राज्याभिशेक करताले आनी आपण रान्नांत वचून रावताले आनी कड्डेर संन्यास घेताले पण हाजे कले थंय वचून आश्रम बांदून रावताले राय कळ्ळें न्हय आनी साधन करचे खातीर सतत साधना आनी ते तशी कीर्ती रूप पावन जाले भूमंडळी ऐसा जो का योगेश्वर अंतरी प्रत्ययाचा विचार ताका खरेंची म्हळ्यार भगवंत म्हळ्यार कसले हाजे प्रत्यय येता अनुभव येता ज्ञान म्हळ्यार हांगा अनुभव उकलू जाणे अंतर प्राणी मात्राचे त्यांनी ती प्रत्यय कल्ल्याच येता मज्जांत जो परमेश्वर बसता पयलीं ताजो प्रत्यय येता मगल आत्म जो ताज प्रत्यय येता तो सगळें मगल येता करून घेता स म्हण आनी दुसरे प्रत्यय खंय येता की बाकीच्यान सुद्दां मज्जांत तोच थंय आसा म्हणना पडे तो प्रत्यय आयल की लोकांगेल अंतरांतल्यान सादारण कळच्या लागता तांगेल मनांत तशी कळका लागता कोण म्हणटा ही सिद्धी आसा सिद्धी न्हय ती सिद्धी न्हय दुसऱ्यांगेल मनांतले कळचें म्हळ्यार दुसऱ्या मनाचेर आमी मना पासून प्रेम करचें तरी आमकां कळच्या लागता तांगेल दोळ्यान तें दिसता तांगेल गरज ऐसी वृत्ती उदासीन त्याही वरी विशेष आत्मज्ञान दर्शन मात्रे समाधान पावती लोक बहुतासी करी उपाय तो जनाच्या वाट्यान ये अखंड जयाचे हृदय भगवत रूप कळ्ळें तो अकल करता तागेल इतलें व्हड कुटुंब जाता आमगेल भाव म्हूण आशिल्ले तांगेल सुन्न केन्ना कंप्लेंट करता सुन्न चेडवां भाऊ तुम्ही आमच्यावर एवढं प्रेम करत नाही म्हणून तरी ताण सांगे का नाही करतो तर कुठे तुमचं सगळे तुमच्या ह्या मुली वगैरे येतात ना त्यांच्यावरच तुमचं प्रेम आहे तर ताणी सांगे माझ्या देहाचे हे सगळेच अवयव आहेत तुम्हीच धरून तर सगळ्यावरती मी सारखं प्रेम करतो एक लेखां प्रेम करता मगल चेडवं मगल देहांतान उत्पन्न जालेलींच मगल चेडवं बाकीच मगल नाही अशी नाही त्यांनी ती लोकांक दिसता थोड्या लोकांक तो आमगल वांट्याक येना केन्नाय तो सतत दुसऱ्यांचेर प्रेम करता आसता आमगल वांट्याक केन्ना येना म्हण अशी जाता कळ्ळें तशी जावं न्हय ऐसी वृत्ती उदासीन त्याही वरी विशेष आत्मज्ञान दर्शन मात्रे समाधान पावती लोक बहुतासी करी उपाय तो जनाच्या वाट्यान ये अखंड जयाचे हृदय भगवत रूप सगळ्यांत ताका भगवत रूप दिसता तर ताण कल केल्लें हाणें कोणें संत तुकाराम संत एकनाथ संत तुकाराम पाप वताले की ताण सगळें कोण पळयलें बायल संवसार करताली पण तान्ने सगळें हें कोण तो भयंकर दान आशिल्लो गृहस्थाश्रमी तान्ने सगळें हांकां थार दिलो आदर्श गृहस्थाश्रमी तो पण आपणय कमायतालो आनी बायल एके प्रितीन सांबाळताना ताका एक न्हय दोन बायल आशिल्ल्यो गोंदवलेकर महाराज दोन बायलो जाल्यार कशी संवसार सगळे विश्वास संवसार करतात ते अजुनी ते आसत भगवत रूप जावन आसत न्हय की न्ही तशी संत एकनाथ आई लायिल्ल्यांक भंडारा नुस्तें जनास दिसे तो आनी तितलो कोर न्हू कसल्याची अपेक्षा ना निरपेक्ष सगळ्यांक वाण जालें बसलो झोपाळ्यारी आनी ते संत अमृतराय तशें आशिल्ले इतलो व्हड चौसोपी वाड आशिल्लो तशीची संत कोण आमगेले जनार्दन पंत तशें आशिल्ले व्हड्ड किल्लेदार तो व्हड्ड किल्ल्याचो जाल्यार कशी तांगेली साधना आनी कशी लोकांक प्रेमान पळयताले शिस्तय तशी आशिल्ली युद्ध करताले जे गरज आसता सगळें केलें तांणी गृहस्थाश्रम सांबाळ्ळो कितले जाणांक शिकयलें तांगेलें कुटुंबच इतलें व्यापक की सगळे लोक तांचे खातीर जीव सोडताले
आनी कोण सांगा पळया, आमगे शिवाजी महाराज, अरे त्यांनी कितली कुटुंब सांभाळली, कितली कुटुंब, त्यांनी ते कुटुंब प्रमुख हांचे खातीर जीव दिवच्या तयार आशिल्ले. तर तांणी राज्याभिषेक करतना एक एक पायरी चडली न्ही सिंहासना वेळार, तांकां प्रत्येक पायरीक तांचे खातीर कोण कोण शहीद जाले की तांगेल उडा जावन तांगेल दोळ्यांतल्यान जर जर अश्रू. तुमगेल मिती म्हाका आज हो दिवस, तुमगेल मिती आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. हें कळ्ळें. त्या गृहस्थाश्रम आशिल्ले. जनास दिसे हा दुश्चित, म्हळ्यार काम करता आराम देवाल नांव घेता बसता, लोकांक दिसता हांगा लक्ष ना म्हूण, परी तो आहे सावध चित्त, अखंड जयाचे चित्त परमेश्वरी, उपासना मूर्ती ध्यानी अथवा आत्मानुसंधानी, नाही तरी श्रवण मननी निरंतर. तो गृहस्थ कशें आसता, तागेल उपासना मूर्ती कायम तागेल ध्यानांत आसता. म्हळ्यार श्री राम मगेल इश्ट दैवत असो, सतत रामागेल ध्यान, राम 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 व्हडान म्हणका म्हणना काम करता आसत जाल्यार सतत मनांत तो करून घेता आसत. त्या ज्या कोणाल काम करतास की तो रामूच बसला मुखार, तागेल काम हांव करतास, मना पासून करचें. अथवा आत्मानुसंधानी, नाहीतरी श्रवण मननी निरंतर. कोणाल काम करता आसतना अशी बशील असत तरी संतांनी जे सांगले, आमगे गुरु निकल सांगले, आता श्रवण मनन करचें. पूर्वजांच्या पुण्यकोटी संग्रह असल्या गाठी, तरीच ऐसियाची भेटी होय जनासी. असले गृहस्थाश्रमीचे संन्यासी असल्यांगेल भेट कोणाक जाता, पूर्व सुकृत जन जागृत जाता, तावळ जाता. आणि हे संन्यासी सुद्दां असले सत्संग, तातूंत गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ केल्ल्या म्हळ्यार तो ताका ग्राहस्थ्य सांबाळून बाकीच्या आश्रमांक सांबाळता, तेमीत तो श्रेष्ठ. आनी तरी खंयच्यानूय हें जायना, इनवॉल्व जायना, एंटँगल जायना. इनवॉल्व जाता पण एंटँगल जायना. पूर्वजांच्या पुण्यकोटी असल्यार मात्र तरीच ऐशांची भेटी होय जनासी. प्रचिती विण जे ज्ञान, तो अवघाच अनुमान, तेथे कैसे परत्र साधन प्राणी आसी. या कारणे मुख्य प्रत्यय प्रचिती विण कामा नये, उपायासारिखा अपाय शहाणे जाणती. अपाय सुद्दां थोडे जाण भोव बुदवंत समजतात. हांवें घर सोडून वता, हांवें कले कमायता मेळयता म्हणून, पण ताका जर कले प्रत्यय येना, ताणें कले कर न्ही. तरी चळवळ करता गृहस्थाश्रमीन सुद्दां प्रत्येकान काम आपण खंयच्याय ब्रह्मचर्य हाजेने ताणें अध्ययन अध्यापन करता, कडेरी आनी वानप्रस्थाश्रम आशिल्ल्यांनी तांगेल आश्रम सांबाळका, साधन करता. संन्याशान तरी सगळे कडेन भोंवन लोकांक संघटन करून मार्गार हाडका, बरे हाजेरी शिकोवन बुदवंत करता. आनी गृहस्थान तेमी जाल्ले म्हणा, तूं सगळें तूं कल्लेस का, भगवंतागेल अधिष्ठान. समर्थ म्हणटा ती, सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे. आलशी बसतल्यांगल नाही, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. या कारणे मुख्य प्रत्यय प्रचिती विण कामा नये, उपायासारिखा अपाय शाणे जाणते. वेडे संसार सांडून गेले तरी ते कष्ट कष्टोची मेले. घार कलकी जायशील मेळणी म्हणून एक एक चेडवां कोपून घर सोडून वतात, धांवन वतात बा, आनी कड्डेरी खंय तरी भीक मागता फिरतात. तांकां हेवें ना, दोही कडेन अंतरले, इहलोक परत्री. इहलोकय सुखांत आसना आनी परत्री तरी जाल्लेची. राग रागे निघून गेला तरी तो भांड भांडोची मेला. बहुत लोक कष्टी गेला, आपणही कष्टी. निघून गेला तो परी अज्ञान, त्याचे संगती लागले इतर जन. त्याचे संगती लागले जन, निघून गेला परी अज्ञान. अज्ञान ज्ञान हे सगळें मनांत आसता, अंतरांत आसता. आमी जेन्ना देह व्हरतात खंय, ताका सांगात आमगेले अंतरंगय व्हरतात की ना, आमगेलें मन व्हरतात. तेमी मना सांगात आमगेलें ज्ञान अज्ञान आमगेले अनुभव सगळे येतात ती. तर निघून गेला परी अज्ञान. एक वायट मनुष्य आलशी, ताकले करचे ना, कोण की कोपले म्हणून नेवान कोण घर सोडून वचलो, आनी थंय व्हरून हळो आपण साधू जालो म्हणून भोंवन दुसो कलकी नाम घेतिल्यावर हें केलें आनी जादूशी करून त्याचे संगती लागले जन. तावळ एक अज्ञानी, गुरु जर अज्ञानी, शिष्य कल जातलो. गुरु शिष्य दोघे समान अज्ञान रूपी. पण हांग समर्थांनी
एक कड हेवें सांगल्या की गुरु शिष्य 5 दशकांत तांणी सांगिल्लें की गुरू भोंद असल्यार चलता, शिष्य जर अगदी प्रामाणीक आसतलो तरी गुरून दिलें नाम केन्नाय भोंद वचना. त्यामुळे नाम जर प्रामाणीकपणे तें नाम एक सोदून जर शिष्यान घेतलें तो गुरूच्याय वर्तान जाता. एकलो चोर धांवन वचून खंय चोरी करून आनी पोलीस मागशी लागल्यात म्हणून ते खंय की पूर्ण दवरतालो धन आनी तो ध्यान करूंक बसलो भस्म बिस्म लावन घेवन माती आनी लावन घेवन. तर एकलो पाप शिष्य जावनचे तो गुरूंगेर शोधांत आशिल्लो, ताका तो मेळ्ळो. तरी आ जाओ चेले मैं आपको ज्ञान देता हूँ म्हणून ताका एक की नाम दिलें, कळ्ळें. तरी हे घेतल्यार कल जाता, सगळी सिद्धी प्राप्त जातली तुका, घ्या म्हणून. ताणें अत्यंत आवडीन तें नाम घेतलें. सिद्धी पेक्षा ताका सिद्धी सुद्दां जाल्यो आनी वयर आनी ताका सगळें आत्मज्ञान जाल्लें, कळ्ळें. तर कळ्ळें सिद्धी म्हळ्यार कळना म्हळ्यार सिद्धी म्हणून ताणें विचारलें. तर ही न्हंय दिसता पळय, न्हंयेचेर ताणें तुका आराम चमकून वचूं जातलें म्हणून. तर असलो शिष्य एक फावट आयिल्लो तावडे तो गुरू थंय राबिलो. न्हंयेक हें पूर आयिल्लें खंय, हुंवार आयिल्लो. तरी त्या वाटे वच्चे आशिल्ले, ते गुरू खंय वच्चे आशिल्ले. तो शिष्य म्हणालो तूं हांगा खल्यार राबला, न्हंय पळय कितलो हुंवार आयला हांगच्यान कशें वच्चें म्हणून. तर तूं सांगिल्लें न्हय की सिद्धी प्राप्त जाता, तशें म्हाका जाल्लें. तर हांव पळय चमकता म्हणून, चमकना पळय तो गुरू थंय राबला म्हणना पळय तो शिष्य परत आयलो खंय की तूं दिलें ज्ञाना मिती, तूं दिलें नामा मित म्हाका सिद्धी प्राप्त जाल्या. तरी हांव तुका मान दितां, यो मत सांगात यो मगल हात धरून आयल्यार तुकाय ती सिद्धी मेळताची आनी तुवें दिलेली सिद्धी आसती. इतलो नम्र तो शिष्य, तो त्या गुरूंगल हात धरून ताकाय घेवन हुंवार आयिल्लो न्हंयेर ताणें चमकून वचलो. जय जय रघुवीर समर्थ. म्हळ्यार अशी जाता सज्ञान आनी अज्ञान. आशाबद्ध अनाचारी निघून गेला देशांतरी, तरी तो अनाचारच करी जनामध्ये. नुसतेपणी धांवन उचले कले करू शकना ती. गृही पोटे विण कष्ट ती, खावच्या मेळना म्हणून कष्ट जाता ती. कष्टी होऊन निघून जाती, कोणा आत्महत्या करता, कोणा घर सोडून वता संन्यास घेवन. त्यास ठाई ठाई मारी ती चोरी भरता. चोरी करताना पकडतात, शेवटी चोरी करता लागता, पोट पाटी लागल्या लोक पकडतात ती मारतात ताका अशी. पण तशी आसूं नये. संसार मिथ्या ऐसा कळला, ज्ञान समजोन निघून गेला. म्हळ्यार ज्ञानी जालो, ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें अनुभव घेतलो, संवसाराचो अनुभव घेतलो. आलशी जावचें ना, कशी करता गृहस्थाश्रमी जावन गृहस्थाश्रमांत राबून तांतल्या ताणूं शिकून घेतलें पुरें आनी ज्ञान मेळोवन समजून उमजून जो भायर पडलो लोकांगेल हिता खातीर, जशी समर्थ वचुले तशी तेणे जन पावन केला आपणा ऐसा. एके संगतीने तरती, भोंद लोकांगेले संगतीन कल जाता, एके संगतीने बुडती आणि बरे लोकांगेल संगतीने तरती. या कारणे सत्संगती बरी पाहावी. जेथे नाही विवेक परीक्षा, तेथे कैची असेल दीक्षा. घरोघरी मागता भिक्षा कोठेही मिळेना. विवेकूच ना जाल्यार तुमकां कोणें भिक्ष दिना ती. पण जो दुसऱ्याचे अंतर जाणे, देश काळ प्रसंग जाणे, तया पुरुषा काय उणे भूमंडळी. नीच प्राणी गुरुत्व पावला, तेथे आचाराची बुडाला. आता हांगा तांणी त्या काळान सुद्दां मस्त ब्राह्मण म्हणून घेतिल्ले आशिल्ले आनी ते मुसलमान राज्यकर्त्यांक लाळ घोट्टाले थंय वचून आनी तांगेल वारयेची वागताले. आपणागेले ब्राह्मणत्व सांबाळनाशिल्ले. ते केवळ ब्राह्मण म्हणून जन्म आयिल्ले जाल्यार वागणे सुद्रावारी. तेमीत हांगा ते पावतात. नीच प्राणी गुरुत्व पाविला, तेथे आचाराची बुडला. देव वेदशास्त्र ब्राह्मणाला कोण पुसे. ब्रह्मज्ञानाचा विचारू, त्याचा ब्राह्मणासीच अधिकारू. वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु ऐसे वचन. सगळे वर्णांतून ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हे सगळे वर्ण आसत. तांतूं ब्राह्मण म्हळ्यार कळ्ळें ज्ञान जालेलो, आत्मज्ञान जालेलो ब्राह्मण, ब्रह्मविद ब्राह्मण तो श्रेष्ठ. गुरू म्हळ्यार कळ्ळें गुरू मात्र न्हय, तो श्रेष्ठ, सगळ्यांत व्हड अशी वचन आसा गितेन. वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु. त्याची ब्राह्मण जर बुद्धीपासून चेवले, आचारापासून भ्रष्टले,
गुरुत्व सांडून झाले शिष्य शिष्याचे, शिष्यांक गेले शिष्य जातात ते, तांगे लाळ घडतात पैसेवाल शिष्य करचे आणि अपेक्षा करतात की तांणे आमकां पोसकाम कल्ल्या का तुम्ही कले काम करून मेळोवनचें जायना, भिक्षा मागात की 5 घरांत समर्थान मागील वरी ना तें करचें ना तुमकां. आणि आचारापासून भ्रष्टले, बुद्धीपासून चेवले असले त्या वेळार तरी कल करताल तांकां भयंकर वायट दिसताल समर्थांक. तांणी तेमीच बरयल्या हें सगळें पळोवन तांचें वर्णन केलें तांणी. कित्येक दावल मलकास जाती म्हळ्यार मुसलमान ते वतात न्ही हातूं खंय तांगेल्या मस्जिदीन तूं हांगा थंय वता ती, कित्येक पिरासीच भजती, कित्येक तुरुक होती आपले इच्छेन, स्व इच्छेन ते मुसलमान जातात कल्ल्याक पैशा खातीर. आणि सत्य मेळका म्हण रायाक सरदार जाता ती, राय म्हणटा तूं मोगल धर्म स्वीकारल्यार तुका सरदार करता, जाले हे सरदार. ऐसा कलियुगीचा आचार, कोठे राहिला विचार, पुढे पुढे वर्ण संकर होणार आहे. त्यामित गुरुत्व आले नीच याती, काही एक वाढली महंती, शूद्र आचार बुडविती ब्राह्मणांचा. शूद्र ब्राह्मणांगेलो आचार बुडयतात, हे शूद्र आचार बुडविती ब्राह्मणांचा. ब्राह्मणांगेल गुरुत्वसने असले शूद्र आचार वागणे ब्राह्मणांगेल हडपणच ना करता. पण हे ब्राह्मणास कळेना, त्यांची वृत्तीच वळेना, मिथ्या अभिमान तो गळेना मूर्खपणाचा. राज्य नेले म्लेंच क्षेत्री, त्या काळचे वर्णन असे. पण आजकाल तशीच सत्ताधाऱ्यांग लाळगोटेपणा करच्याक पक्ष बदलतात, एक सम पक्ष बदलचे, पाक्क कापून घाल सर ह्या पक्षांत आणि त्या पक्षांत त्या पक्षांत ह्या पक्षांत. खंयचे कोणाकय देशाच कसले पण न्ही, खंयचे धर्म घेता ती कल्ले हे म्हणतात कॉस्मोपॉलिटन म्हणटा ती, वेळेक मस्त हिंदुत्व हिंदुत्व करता ती. हिंदू म्हळ्यार कसले म्हणून गोतना हां म्लेंच म्हळ्यार कसले खंयचे धर्माची म्हायती ना तांकां. प्रत्येक धर्म त्या त्या हातूं श्रेष्ठच आसता. खंयचे धर्माचे मूळ संहिता जी आसता ती वायट आसना, वायट आसना. आमीच तांकां ते आचरण करतले वायट करतात, गलिच्छ करतात. राज्य नेले म्लेंच क्षेत्री, गुरुत्व नेले कुपात्री, म्हळ्यार हीन याती असतात न्ही ते शूद्रांवर वागले. आपण अरत्री ना परत्री काहीच नाही, ब्राह्मणास ग्रामणीने बुडविले. म्हळ्यार खले गाव गुंडी म्हणटात न्ही, गुंडगिरी, झगडे मारता बसचे. त्या काळार मस्त आशिल्ले, आजही तशी आसा. सगळे कडेन हे रोको ते रोको, ये रोको वो रोको, हांग स्टॅम्पीड केलें थंय आनी खरे गोळ्यो घाल्यो, हांचेर बलात्कार केलो, तांचेर हें केलो, अशें करून ब्राह्मण. तरी ब्राह्मणाने एक हें दिलेलें, श्री विष्णूने श्री वत्स मिरयलेले गोतस नवे. जाल्यार त्याच विष्णूने श्रापिले परशुरामी, म्हळ्यार तोच ब्राह्मणांक तांचाल्या हे ज्या विष्णूने ब्राह्मणांगेल आदर प्रेम दिसून भृगु ऋषी हो श्रेष्ठ ब्राह्मण आशिल्लो, तान्ने कलकी कोप्पान ते विष्णू कशी लात मारली ते लांछन तान्ने प्रेमान वागयले, आदराने ब्राह्मणान मारले लात छातीर. ते श्रीवत्स चिन्ह म्हणून भूषण मिरयले. जर त्याच विष्णूने हे ब्राह्मण ज्याने हीन जातींत वचुले, हीन वागच्या लागले, तावळ त्या अवतारान त्या ब्राह्मणांक तांणी शाप दिला. आणि तावळी समर्थांक म्हणटा ती आमी त्याच ब्राह्मण जातीचे आणि तेमीच आमकां मस्त दुख्ख जाता असो. पण कल करचें, आमगेल पूर्वज जे करून गेल्ले, आमगेल भोवती ग्रामण्य माजोवन गेले ती सगळे, ते आमकां आतां निस्तरका लागता. कल करचें, निस्तरचें आनी कल करचें अशें तांकां मस्त खंत दिसता. आमीही तेच ब्राह्मण, दुःखे बोलिले हे वचन, वडील गेले ग्रामणी करून गावगुंडी करून आमा भोवती, आताचे ब्राह्मणी काय केले. आत्ता ब्राह्मण कल करता ती लोकांना नुसतें भीक मागतात, स्वता शिकना ती शिकयना ती. ब्राह्मणाक कल्ल्या ग्रहस्थांनी सांबाळका म्हणचें कल्ल्याक. तरी तांणी स्वता शिकका, दुसऱ्यांक शिकोवंका, सगळे शहाणी करोनी सोडावे सकल जन खंय तें करका म्हण खातीर. पण आत्तांचे ब्राह्मण करतात कल्ले. ब्राह्मणी काय केले, अन्न मिळेना ऐसे झाले, तुम्हा बहुतांचे प्रचितीस आले किंवा नाही.
अरे वडिलां असं काय म्हणावे. हां, पुर्वजांकल दोश दिवचो. पुर्वजांक दोश दिवन हें तें आमी शुद्र म्हूण जल्मा आयली, आमकां राखीव जाग जाय ती. अरे तुमी ऑफिसांत लागले, तुमकां जॉब दिलो राखीव म्हणून. हां, डॉक्टर्स म्हणून एडमिशन दिवचें. ह्या असले राखीव डॉक्टरांगेले हात्तान तूं पेशंट्सांगेले लायफ आसता. कसले कळना तांकां. मार्क कमी मेळयल्यांक सुद्दां अशी कुल्या दोन वयर उबारतात तेन्ना तांकां एडमिशन दितात. आनी कितले की एलिजिबल लोकांक बरे डॉक्टर्सांक डॉक्टर जावचें मेळना, तांगेले संदी वता. हें बरोबर वे? हें बरोबर न्हय. बरें वडिलां असं काय म्हणावे. 75 वर्सां धरून हें कोरनाळ्या अजुनी तेंच चल्ल्या. ब्राह्मणाचे अदृष्ट जाणावे, प्रसंगे बोलिले स्वभावे क्षमा केले पाहिजे. ब्राह्मणाकय जास्ती भाव दिवं नये आणि शूद्र शूद्र म्हणून तांकांय आमी माथ्यार बसोवन घेतल्या. तशी सुद्दां जावं नये. सर्व काही प्रमाणामध्ये ते असावे. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे युग धर्म निरूपण नाम समास सप्तम. खंयची युग स हें कलियुग आसा. कलियुगान तूं धर्माचें आचरण कशें आसता. धर्म म्हळ्यार कल्लें, माणुसकी म्हळ्यार कल्लें, गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ, हें सगळें हातूंत आमी सांगल्या. आतां फक्त 5 मिनिट वरल्यान ती, जाल्यार आमी 8वें समासाचें एक हें करुया, कले प्रस्तावनपुणी करुया. अखंड ध्यान. ह्या दशकाचें नांव अखंड ध्यान निरूपण. आनी हें अखंड ध्यान तर अशी जावंका जाल्यार लोकांनी कशी वागका तें दिल्या. ध्यान आनी योग म्हळ्यार ह्या शब्दांचें आमकां मस्त आकर्शण आसता, वय की न्ही. हांव ध्यान करतां, हांव योग शिकतां, हें योगासन करतां, नित्य म्हगेलें इतले वेळ ध्यान आसता अशी. म्हळ्यार हांव कलकी दर्जेदार करतस आनी हांव योग्य मार्गानेच चल्लां अशी बुद्धीवादी मनुश्याक, जो बुधवंत आसता न्ही, ताका तें आसता. ह्या समाजांत, ह्या समासांत ध्यान म्हळ्यार कसलें हें पळोवनच एक नवीन दृश्टी समर्थ दितात. ताका तें अखंड ध्यान. अजपा जप कशें आसता न्ही, श्वासोश्वास कशें चलता, आमकां नकळत चलता, नकळत. तशी अखंड ध्यान आसता. तशी अजप अखंड आसता. नाम जप. तो नाम जप जेन्ना जपता 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 सहज चालू जाता. कळना सुद्दां श्वासावरी चालू आसता. ताका अजपा जप म्हणटात. ते अखंड चलता. तशी ध्यान अखंड चलका. त्या प्रमाणे ध्यान साधना ही अखंड चलका. ते कशी चलतलो ताचे खातीर एक साधा मार्ग दिला. जीवसृश्टीन तूं सगळी जीवसृश्टी तो एक परमात्मा भरला हें केन्नाय ध्यानान दवरका. कळ्ळें? आनी जे कला आमी कर्म करतात प्रत्येकांत तो परमात्म्यागेलोच हात आमकां दिसता. आतां तुमकां मंडळी सांगता, हांव सांगच्या हरकत ना, एक 2-3 दिवस पयले आमी खंयची कार्यक्रमाक वचुली आनी स्टॅम्पीडशें मगल भयण मगल मुखार आशिल्ली तिगल तोल वचुलो आनी ती पडली, ती मगल आंगार पडली आनी हांव सपशेल जमिनीर आयली. जमिनीर आयली. अयो बा देवा म्हणटस जाल्यार त्या प्रल्हादाक हांत दोंगरार उडयतावळी नारायणान धरलेलें खंय फूलशें. तशी मगल मात्याकले लागन अशी काळजी घेतली. आनी 2 दिवस पयले जाल्ल्या मात्र आज सुमार बरें आसा आनी हांव आज तुमगेल मुखारी हें कार्य करूं बसलें. कोण करून घेतलें? कोण करून घेता? तो मगल परमेश्वर, तो मगल गुरू, तो मगल श्री समर्थ. आनी दुसरेशी मगल भयण पडली मगल आंगारी म्हणून हें वायट न्ही, उलट तीक देवान राखली. कल्ल्याक 2 पत पोण तिका दोनी हाताचें फ्रॅक्चर जावन ऑपरेशन जालें. ती जर अशी नेल्यार पडलेली कल जातली तिगलें परत. तशी आनी तिका उठोवचें जायनाशिल्लें. ती पडली मगल आंगार पडली म्हणचे भितर चट्टकन उठयली. ती कोण उबारलें? कोण उबारलें? एवरीवेर प्रत्येक पंत प्रपंचांत हो भगवंतागल हात आमकां दिसका. तरी मात्र ताका अखंड ध्यान म्हणटात. प्रत्येक कर्म करतना त्या परमात्माच आमच्या कर्म करून घेतस. ताजे शिवाय दुसरे कले अस्तित्वांतूच ना. प्रत्येक तोच करता आनी प्रत्येकान तोच निपला. ह्या अखंड जाणीवेक श्री समर्थ अखंड ध्यान म्हणटात. तशें केल्यार आप्यापीची
आमगेले हातान थंय निरपेक्ष सेवा घडटा कोणाली. हां, भगवंतागेल अखंड उगडास दवरचो. हात जो अखंड ध्यान म्हळ्यार तेंची सदा येता घेता तें तर जालें, पण कळ्ळें आमी केन्नाय जे न्हिदता ती उठयता ती सगळं ही तुजीच दया म्हूण तें लक्षांत दवरता. हां, भगवंतागेल अखंड उगडास म्हळ्यार अखंड ध्यान. हें नांव कोणागेल नांव हांव घेतच की मुखार स्टेप कली ध्यान दवरले री सगळ्यात तो एकूच भगवंत आसा आनी तो मगलेंतूय आसा, मात्र नाही. हांव आत्तां ज्या देवागेल नांव मगल अखंड चल्ल्यां की तो हांवच आसा. हांवांची भितर बसून हृदय मंदिरी बसुनी माझ्या तुझेच तू रे घेसी नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. राम दंडकारण्याक खंय राबतालो? गोदा तीरी सलिल खळाळे उद्दां वतालें. इथे फक्त रे रक्त सळसळे. मग हृदयान तू बसला श्रीरामा. हां, थेंब थेंब परी पावन होतो घेऊनी तुझेची नाम, घेऊनी तुझेची नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. मगर भितर बसून तूंच स्वताक नांव घेतस. तुझेच तू रे घेसी नाम हो अनुभव जावंका, हो नामाच अनुभव आसा, हो ध्यानाच अनुभव आसा. हां, ह्या अनुभवाने नाम जपाचो अजपा जाता, अजपा जप जाता आनी ध्यान अखंड जाता. तो हांवच आसा, तो सर्वत्र नटला. हाज्याने अखंड ध्यान साध्य जाता. आनी असले हान तूं दंडक ध्यान म्हूण नुस्तेंच कलेपणी एक मुर्तीचें ध्यान केलेले वारे करचें आनी लक्ष हांगा थंय कोण बेल्ल केली कोण कल केलें हांगाचें ध्यान, ताका ध्यान म्हणना ती. तें अखंड ध्यान न्हय, ताका दंडक ध्यान म्हणटा, तें कृत्रीम आसता. हें आतां प्रस्तावना केली मुखाल पंथान. हाजी आमी वाचून सूर करुया. हां, कळ्ळें? म्हाका टायम जायत आयलो. आमी हांगा राबया आनी सतत देवाल नांव घेवया आनी त्याच परमेश्वराल चिंतन. हां, प्रत्येक पंथां तागेल नाम कशें घेवचें. आलं वृक्षता सावट वृक्ष जाल मन. आमी ग्रहस्थाश्रमाचे जेव्हा मन कोंदाटलं देवा तुला आळविलं तेव्हा मनोमनी. जमले काळजीचे मेघ आता काय करू सांग, तेव्हा ज्ञान सूर्य बघ तूच उदियेला. जेव्हा सुटला भय वारा भय दिसच्या लागले प्रसंगशी येतात संसारान तू तरी पडली नाही ह्यो कल जातले म्हूण दिसलें. म्हाका कोण की गोत ना ती लायली. तीन म्हाका उठावच्याक मदत केली. कोण की खुर्ची हाडी खुर्चीर बसली. कारान तीन घराले ते पावयले तांणी. आनी मग भयणीक सुद्दां चिकी चिकी लागली. कोण सांभाळली तिका. जेव्हा सुटला भय वारा कुणी दिला मला थारा, तुझ्या वाचून तो न्यारा कोणी असेल का. मन तापल तापल तुझ्या प्रेमा आसावल, देवा तुगल प्रेम जाय म्हाका आनी कल्ले नाका. तेवळी प्रेम वर्षावी भिजल तुझ्या अचानक. भिजल्या मनाचा सुगंध रोमा रोमात भरला, राम होऊनी रुजला आज अंतर्मनी. ज्या रम रमान तू ते प्रेमाचे अचानक पावस पडकीतात जे मातयेचं परमळ येतात न्ही, अचानक गरम मातयेन पावस पडता तशी अचानक प्रेमाचे लोक येवन प्रेमाचं वर्षाव जालें म्हजेर. त्यावेळी जो सुगंध आयलो रम रमान भिनलो अंतर्मनात वचून बसलो. असा पाऊस पडला झाले पुरी ओले चिंब, प्रेमे थरथरले अंग आली शिरशिरी. आंग दुखत आशिल्लें कशें जावचें म्हणून काळजी, पण काळजी दिसनी. हां, खरें म्हळ्यार त्या चिखलान सुद्दां आतां होता जो चिखल तोही झाला थलाथल. त्याचं पालटलं रुपडं त्यात फुललं कमळ. आता मनी तुझी सय ध्यान लागले आड येना त्याला वय, अशी पडली सवय तुझ्या जाणीवेची. आता एकच मागणी, आता कवेत तू घेरे म्हाका पटोवन घे पुरे भूतांचा पसारा. आता येते मी माघारा माझ्या माहेराला. तुगल कार्य कल करचेस तूंच करून घे आनी तूंच तुगल कुशींत म्हाका सामावून घे.
हीच एक प्रार्थना. आणि श्री समर्थ ताजे खातीर रामाला एकसुऱ्यान प्रार्थना करतात. हे लोक चुकतात रे, मस्त चुकतात, अपराधी असत. जर तुझे शिवाय कोण क्षम करतले? हां, तर ते आ कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी, कल्याण करी अपराधी जन सुखतची गेले, तुझ्या तुझी सावरी, तुझ्या तुझी सावरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. ह्या प्रार्थना करून आम्ही आमगेले जे घोमटे कमल पुष्प समर्थांनी घडोवन हाडल्या, सगळं तांणी करचें, सगळं तांणी करचें. ग्रंथान बैसून करता ती चिरंजीव ते. हां, अकस्मात सांडून या सर्व जा, चिरंजीव हे सर्व ही मानिता ती, अकस्मात सांडून या जाती म्हणून म्हणटा ती. पण ते संतांक लागना, ते खरे चिरंजीव. तांगेले चिरंजीव चरणांचेर पादुकांचेर आमी हें कीर्तन पुष्प, विवेचन पुष्प दवरया आनी साधकां खातीर प्रार्थना करया. नंदन्तु साधका सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु, प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवाद. आणि सगळ्यांक